Page 2A4. आपल्या मोनामका भुरग्यांक तुज्या ही पवित्र मिसाची बेटीक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटी तारगां वयर उबारून आमची गोरीब काळजां आयज तुका दिता कोटकोटी तारगां. तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आवडटा आनी उपकारान आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयली सुवातेर आमी बाप सायबाच्या इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक हांगा आयल्या आमच्या मनांतल्यो सगळ्यो चिंतना, आमच्या मनांतली सगळी जी इंतेन सवा जावन आसात ती देवाच्या हातीन दवरून देवाची कृपा सदांच आमचे सवे आसूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आयची वाचपा सदांच आमकां भावार्थान जेजू क्रिस्ता सवे आमचे जिवीत कुशाल बरीत मनान फुडें सरूंक म्हूण आपयतात. तरी पूण ह्या संवसारी जिविताचेर जेन्ना आमची नदर म्हूण पडटा आमी बरेच फावट आमची वाट चुकता आनी वेगवेगळे दिशेन म्हूण वेता. सर्वेस्पराचो देव आमकां सदांच आपणावून घेवन परतून आपल्या गोपान आमकां घेता. तर आतां आमच्या मनांतले चिंतना, आमची सगळीं जी पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास करून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागवीन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा देवा, तुवें बासायलोले संवसाराक बरे कोरण्यांनी दिवत्यो घेवन आमी मेळोंक वचूंक आमची काळजां सदांच जागी दवर अशें ताचे सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोडेच काळात वो थोड्या काळान लेबनान सुकोत जावन गांव एक झाडाचें मोल जावन पावचो ना गाय. त्या दिसा थोडे मनीस पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी चावडेंतलीं आनी काळुकांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवे ओदीक संतोशतलो. सगळ्या म्हूण दूद उरची इस्रायलाक सोबीत म्हूण वाडटीत ताचे सवे खुशालकायेचे उलास सोडटली. कित्याक जुलूमदाराचो नाश जातलो आनी पेबाड्यांक करपी नोपोट जातली आनी वायट करूंक तयार आसलेल्यांचो बोसू जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकारी करतात ती आनी दारवट्या लागीं बसून मनशाचो कोटो पांय उडयतात ती. अशें आसता सर्वेस्परा
कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मोदें केलां तें ताका दिसती पडटलें. आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो आनी ज्याको कोवीद म्हूण पंडीत ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतेन ती चलतली. तेन्ना वांकड्यो तिकड्यो वाट्यो चलतात ती जोंगाच्या मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरें जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किलो. कोणाचेरच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचें कळान करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावूंक रावूंक. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया वया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब उतरां तुमी रावया. ओले आमचो सुनी आपले बोट दाखोवन घेतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारूंक लागले. दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सत मानतात? ताणें म्हणलें, हय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमणें तुमकां जावन दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खऱ्यान सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमूंक नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या पवित्र पुस्तकांतली उतरां जी आमी आयकलात ती सदांच आमकां भावार्थान जेजू सवे तो दाखयता तें सत मानून घेवन ती वाट चलूंक म्हूण आमकां आपयता. एक प्रश्न आयची वाचपा आयकल्या उपरांत आमी आमच्या जिविताचेर नदर घालून म्हूण विचारूंक म्हूण जाय. कितें म्हूण आमच्या जिविताचें कुड्डेपण जावन आसा? देवाचें उतर आमी आयकता, जें सत जावन आसा तें आमकां सगळ्यांक जाणूय. तरी पूण कसलो म्हूण काळोख आमच्या दोळ्या मुखार आसा जें आमकां तें सत दिश्टी म्हूण पडना. जर तरी आमकां एके भाशेन प्रमाणीकपणान फुडें म्हूण वचोंक जाय, तरी पूण जीं मनशां आमच्या जिवितान कश्ट त्रास आमचे अगेन्स्ट म्हूण उलयतात, आमी तेंच्याशी उलयनासतना म्हूण रावता. आनी केन्ना केन्ना आमी गॉसिपींग तेंचे फाटल्यान आमी उलयता आनी तेंचेय एके भाशेन नांव पिड्यार म्हूण करता. तरी पूण देवाक आमी करता तें सगळें कितें जाणूय. तरी पूण तो वाट पळयत आसा केन्ना म्हूण आमी आमचें जिवीत बदलतले आनी केन्ना म्हूण आमी परतून ताचे सरशी म्हूण येतले.
कित्याक जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. ताका आमच्या जिवितान घेवंक ह्या दिसांनी क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी आमचें जिवीत बदलून तयारी म्हूण करूंक सोदता. तो सदांच आमचे मुखार आसा आनी आमचे वांगडा तो वावुरता. आपल्या उतरा वरवीं तोय आमकां म्हणटा, कितें म्हूण म्हाज्यान तुमकां करूंक म्हूण जाता. आनी तुमी म्हाज्या उतरांचेर खरेंच म्हूण भावार्थ दवरतात की म्हज्यान तुमकां तें दिवंक जातलें म्हूण. जर आमी भावार्थ विश्वास आनी भरवोसो देवाचेर दवरता तर तो दाखयता ती वाट खरेंच भावार्थान आमी फुडें म्हूण व्हरूंक जाय. तर म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना आमची सगळी मागणी देवाच्या हातीन दवरून हे कोरोना व्हायरस जे आतां हे संवसारान फुडें म्हूण आयलां ते पासत आमी मागणें म्हूण करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळेन आयकून घे. ही जी सुरू जाल्ली पिडा निरंतरकायेन येवंक आनी हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेल्ले खातीर तुजो आदार मागूंक आनी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यांचेर एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या संवसाराक आनी भोव करून भल्लल्यांक अधिकारांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ते पावलां मारून फुडें वचूंक तुजे जाणवयेन तांकां उजवाडान हाड. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C26, page 39. म्हज्या भावा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्लेली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणीक सोडवण जोडूंक आमी पावोशे कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशयता तेन्ना तुवें भासयलेली देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत पोवीत, पोवीत पोवीत, पोवीत दोलबराचो सर्वेस पोतू स्वर्ग आनी संसार बोलात तुज्या वैभवान
ऊन सुर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय ऊन सुर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका तो दिन वाचलो आनी तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत ते वावुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता तुजे पूर्ण जीवन पण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजून शिकवलेले प्रार्थन आता आमी सगळी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमिन्यो घेवपाक प्रार्थन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परूस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तयारी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. Amen. Page 74, D 46.
प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अथीर वस्तूंमध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तकतल्यांक लोबदूंक आमकां तूं शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूंक म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 89 F8. Bapa's moimig porgot koran. Bapa's moimig porgot koran. Jesus omi, Jesus omi. Devaचे soim korestaचे. Tori deva vorvig torun. Jesu podai dakoilina. कोणा वाचना